Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोयची रद्द केलेली लिजा 2037 मेरेन चालू दवरची म्हूण गोयच्यो 2 मिनेर कंपन्यो सुप्रीम कोर्टान गेल्या. तेच बरोबर सुप्रीम कोर्टान गोयची ऑपरेटिंग लिजा रद्द करपा विशीं दिल्ल्या निकालाचो फेरविचार जावचो म्हूण गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान फेरविचार याचिका घाल्या. दोनूय याचिका ब्रेस्तारा जुईस चंद्रचूड, मल्होत्रा आनी जोसेफाच्या 3 वांगडी खंडपिठा मुखार सुनावणेक आयल्यो. गोयच्या मायनिंग केशीन दम ना 10 मिनटांत निकाल लाव येता म्हूण गोवा फावंडेशनाचो एक्टिव्हिस्ट आदवोगाद प्रशांत भूषणान मिजाज खंडपिठा मुखार मारली. ताचेर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतान मायनिंग बंदी उपरांत जाल्ली गोयचे उद्देग, रोजगार आनी अर्थवेवस्थेची परिस्थिती सुप्रीम कोर्टा मुखार मांडली. प्रशांत भूषण प्रत्येक केशीन नेगेटिव्ह उस्तुपाचें काम करता. गोयची केस वेगळी, हे केशीचे ताकतिकेन सुनावणी जाय. देशांतल्या खणीचो आनी गोयच्या खणीचो कायदो वेगळो, गोयची केस वेगळी आशिल्ल्यान पुराय सुनावणी गरजेची. गोयच्या मायनिंग वेवस्थेचे वेगळेपण सांगतना हे केशीचे वेगळेपण आनी वेगळे सुनावणेची गरज सॉलिसिटर जनरलान कोर्टा मुखार मांडली. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आनी वरिष्ठ वकील श्याम दिवान हांणी गोयच्या 2 मिनेर कंपन्यांच्या वतीन हे मायनिंग केशीची सुनावणी बेगीन घेवची म्हणून सांगले. When the matter was called out before the Supreme Court was very keen to hear this matter on physical hearing. They were expressing that this is a big matter, therefore it will be convenient that it is heard physically. And then they said that we will find out in the month of August as to when it is possible to give you a date for physical hearing. And if it is not possible to give physical hearing, then they said that we will have this virtual hearing and we will decide this matter. Bureau Report, Prudent.